काँग्रेस ही उरल्या काय म्हणून अजूनपासून काँग्रेस ही काबार जाल्ली काँग्रेस आणि काँग्रेसीक कसलो हक काय म्हणून कोणाकडे कितें मागपाचें अजून हिशोब मागपाचो नाल्यार हें मागपाचें कितें अजून काँग्रेसी कडेन उरलं काय म्हणून काँग्रेस देशभर काबार जाले आणि काँग्रेस जी आहा ती आता प्रादेशीक पक्षाचे कोंबड्यो घेवन फुडें येवपाक पळयता त्या काँग्रेसीन काँग्रेस जी आसा ती भ्रष्टाचार घोटाळ्या भितर सारकी काबार जावन गेल्या आनी सगळ्या देशाक खबर आहा ते प्रश्न विचारतात आमकां आता प्रश्न विचारपाक कोणाकय रायट आहा पूण तेजें उत्तरूय आमी दितात तें आयकून घेवचें गिरीश चोडणकर आनी तो उल्हास भियो पयलीं म्हाजे आरोप केले तेंच्यांनी हांव तांकां पयलो क्वेश्चन म्हाजो की गिरीश चोडणकरान 1 कोटीचो बंगलो घेतला तेजो पयलो हिशोब दिवचो हे लोक जे अख्खे पेपरार गोंयचे येवन गेला की चॅक नाक्याचेर उबे रावप आनी हप्ते वसूल करप हो आनी तो दुसरो स्पीकर मेन स्पीकर जाला तो तेंचो काँग्रेसचो हे काँग्रेस कितें चलयतले हेजेर कळून चुकलेले आहा आनी हेज्या नेतृत्वान हे काँग्रेस वयतली काय म्हणून हें दाखोवन दिता म्हणून कारण हे हप्ते घेणारे लोक RTO इन्स्पेक्टर म्हणून हप्ते घेवपी अख्ख्या पेपरार हेंचे पब्लीश जालें नांव केस रजिस्टर जाली आनी हे लोक आतां काँग्रेस चलोवपाक मुखार सरलेले आसात हेजे वयल्यान लोकांक कळची ती काँग्रेसचे राम भरोसाचे चलोवपाचें म्हणून दुसरें तेंच्यांनी म्हाजे आरोप केले की रोड शो अमेरिकात जो जाला तो रोड शो तेजो हिशोब दिवचो आनी तेजेर कोण कोण गेल्ले काय म्हणून रोड शोक म्हणटे आमचें डिलिगेशन गेल्लें जेचे भितर हांव आसलोलो तेजे भितर आमचो CS आसलोलो तेजे भितर आमचो GTDCचो चेअरमॅन आसलोलो आनी तेजे भितर आमचो डेप्युटी डायरेक्टर हो तेजे भितर आसलोलो हे 4 जाणांचे शिष्टमंडळ आमी अमेरिका गेले आतां तेंचे बरोबर म्हाजी फॅमिली गेली म्हाजे बरोबर आतां म्हाजी फॅमिली जी गेल्या ती आपल्या खर्चान गेल्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या खर्चान न्ही डिपार्टमेंटाचो आनी हेंचो कांयच संबंध ना आता तेंच्यांनी जो आरोप केला हे लोक कशे गेले आनी कितें गेले अरे हे हांव जेन्ना वयतलो जाल्यार म्हाजे बरोबर फॅमिली म्हाजी वयची ना आनी हांवें आपोवप न्ही काय व्हरप न्ही आनी म्हाजी फॅमिली जी आहा ते एक डॉक्टर आहा आनी एकटो तुगेलो व्हडलें ऑफिसर आहा एक्सायज हेजे कमिशनर म्हणजे आनी तेंची कापासता दा वचपाची आता तेंचो खर्च कितें जाला तेंचो कोणें खर्च केला कितें आहा तेंची तिकेटी कोणें काडल्या हे तेंचे डिपार्टमेंटान तेणें विचारपाचें हो म्हणटालो गिरीश चोडणकर आनी तो कालचो पणजेकार तो आहा तो की तेंचे हिशोब कोण दितलो आनी तेंच्यांनी तेंच्या डिपार्टमेंटान RTI मागची आज सगळे कडल्यान सगळे संस्था अप टू डेट तयार जाल्यात सगळे विचारपाक तेंच्यांनी एक्सायज डिपार्टमेंटान मागचे तेंच्यांनी लेबर कमिशना कडेन मागचे की हेंचो खर्च कसो जाला आनी कितें जालें तें दिवचें म्हणून हें मेळटा नाल्यार असेंब्लीन आवाज उठयचो हो जो आमदार सोपटे जो आहा थंय बसलेलो आहा त्याने असेंब्लीन क्वेश्चन करचे थंय सडेतोड ताका सगळें उतरां मेळटली तो अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक दिशाभूल करचो न्ही